नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतांत आयोजीत एआय इम्पॅक्ट परिशदे निमतान आयिल्ल्या तरेकवार देशाच्या फुडाऱ्या सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली बसका. द्विपक्षीय मुद्द्याचेर जाली चर्चा. 21 नोव्हेंबर सावन गोंयांत आयोजीत जातलें गोंय दर्यादेग संमेलन 14 देशांचे नौदळ फुडारी एकठांय येवन दर्यादेग सुरक्षा, व्यापार तशेंच हेर संबंदीत विशयाचेर करतले मंथन. अस्नोडे हांगा आयोजीत बलिदान दीस कार्यावळींत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बाळाराया मापारी हांकां ओपली आर्गां. गोंयच्या दायज तिगोवन दवरपाचें केलें आवाहन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी अबुधाबी हांगा आयोजीत संवसारीक आयुष परिशदेच्या समारोप सुवाळ्यांत घेतलो वांटो. आयुर्वेद ही फकत वैजकी परंपरा नासून जीवनशैलीचो एक भाग जावन आसा. मुखेलमंत्री. आनी आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तींत आयज भारतीय पंगड खेळटलो. नेदरलँड पंगडा आड ग्रुप पावंड्यार भारतान खेळिल्ल्या दर एक खेळांत हे आदीं जोडला जैत. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या भारत एआय इम्पॅक्ट परिशद 2026 निमतान भारत भेटेर आयिल्ल्या वेगवेगळ्या देशांच्या फुडाऱ्या सयत बसका करून द्विपक्षीय संवाद साधलो. आयज सकाळीं तांणी गुगलचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाय हांचे सयत भेट करून एआय विशीं चर्चा केली. ते उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी आस्तोनियाचे राष्ट्रपती अलार कॅरिस, भूतानचे प्रधानमंत्री दाशो शेरिन टोबगे तशेंच कझाकिस्तानाचे प्रधानमंत्री ओझास बॅक्टेनोव आनी क्रोएशियाचे प्रधानमंत्री आंद्रेस फ्लॅंकोविक हांचे सयत बसका केली. प्रधानमंत्र्यांनी परिशदे निमतान भारतांत आयिल्ले सर्बियाचे राष्ट्रपती अलेक्झांडर उसिक तशेंच फिनलँडाचे प्रधानमंत्री आंती पेतेरी ऑर्पो ते भायर स्पेनाचे राष्ट्रपती पेद्रो सान्वेज हांचे सयत लेगीत बसका केल्यो. नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा सुरू आशिल्ल्या भारत एआय इम्पॅक्ट परिशद 2026 एआयच्या क्षेत्रांत नवो संवसारीक विक्रम नोंद केलो. गिनीज वर्ल्ड बुकांत नोंदणी करतना 24 वरां भितर एआयचो नैतीक वापर करपा विशीं जबाबदारी स्विकारपाची प्रतिज्ञा सुमार 1.5 लाख लोकांनी ह्या परिशदेंत घेतली. 16 फेब्रुवारी दिसा हे विशीं राबयिल्ल्या मोहिमेंत एका दिसा भितरच हो विक्रम नोंद केलो. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाचे उपकार मानले. Thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving us this vision of involving the youth in the responsible and ethical use of AI. It is his vision that inspired us to reach out to the colleges, speak to the faculty members, speak with the students and request them to take this pledge of using AI as a tool good for society, as a technology which helps us improve our lives and make sure that the use is ethical and good. तशेंच एआय परिशदेंत संशोधन परिसंवाद ह्या सत्राच्या उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी एआय विशीं तरणाट्यां मदीं आशिल्ली उमळशीक आनी आशावाद पळोवन देशांत एआयचो फुडार परजळीत आसा अशी आस्त उक्तायली. The young minds, I was so surprised at the optimism that most of the young people expressed towards this opportunity which is coming for them. Initially I was a bit apprehensive, but looking at their optimism, I am feeling really hopeful for a totally new future for our country and for the world. सशस्त्र दळाची सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज विशाखापट्टणमच्या दर्यादेगेर आंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्ह्यू IFR 2026 वांटो घेतलो. INS सुधेमाचेर वचून राष्ट्रपतींनी 71 भारतीय आनी विदेशी जहाजांच्या व्हडल्या ताफ्याची पळोवणी केली. ह्या ताफ्यांत भारतीय नौदळाची 45 जहाजां, 19 युद्ध जहाजां आनी व्यापारी नौदळ आनी संशोधन संघटनांचें प्रतिनिधीत्व करपी हेर जहाजांचो आस्पाव आशिल्लो. टिकाऊ अर्थ दर्या वेवस्थेची खात्री करपा खातीर राष्ट्रां मदीं एकचार, विश्वास आनी सामुहीक जापसालदारकेचें म्हत्व सांगलें. आंतरराष्ट्रीय सागरी परिशदेची थीम युनायटेड थ्रू ओशन्स राष्ट्रीय समुदायाक सहकार्याचो संदेश दिता अशेंय तांणी मुखार सांगलें. Maritime traditions. Ships with different flags and sailors from different countries exhibit the spirit of togetherness.
The spirit of togetherness is well captured in the theme of this review, United Through Oceans. It is a positive message to the global community that the commitment and result of this collective naval strength can overcome all challenges. गृहमंत्री अमित शाह आसतना बंगाल भेटेर आसात. तांच्या ह्या भेटेर अमित शाह हांणी नादिया हांगा जनसभेक संबोधीत केलें. धर्माक लागून आधुनिकता मुखार वता. आधुनिकीकरण धर्माचें दुस्मान न्हय अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. परमपूज्य श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांच्या जयंती निमतान ही कार्यावळ आशिल्ली. भव्य इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है. मतवा समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है. श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं. इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण करा हूं. हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्य में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी हुई. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंयचे म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत एआय इम्पॅक्ट परिशदेंत वांटो घेवन पत्रकारां लागीं उलयतना गोंय सरकारान राज्यांत राबयल्ल्या एआय मोहिमे विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार गोंयची वळख आतां फकत एक पर्यटन थळ म्हूण नासून सृजनशीलताये खातीर लेगीत गोंय राज्य वळख मेळयता आनी देशाचें सगळ्यांत ल्हान राज्य आसून लेगीत गोंय हें भारताचे सृजनशीलतायेचें केंद्र थारलां अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी नमूद केलें. AI Impact Summit, I think, is the vision of the Honorable Prime Minister, and which is taken ahead by our IT Minister Ashwini Vaishnav ji. I think is a big step for all of us, a proud moment for us as Bharatiya Nagariks to start looking at India differently. The whole perspective of India is being looked at differently by the world. We have so many CEOs, so many government officials, government ministers coming in just to see what best they can, because India is not unstoppable. And we as Goa are here to see how best we can utilize our resources in terms of the startup culture that we have, the high-tech culture which we have,
which are already sitting here and talking about the business opportunities they can create from a B2B perspective or a G2B perspective. At the same time, as we have our talent, we would like to ensure that whether it's research and development, whether it's innovation, one name should strike, that should be Goa. And we look at innovation making into reality, where Goa can be a very important place for any investments or any industry to come and do it. So coming here for the AI mission, AI summit also gives us a boost to ensure that we are able to promote IT in the right sector. 21 नोव्हेंबर सावन गोंयांत गोंय दर्यादेग संमेलनाची 5वी आवृत्ती आयोजीत जातली. ह्या निमतान भारतीय महासागरांतल्या 14 देशांचे नौदळ फुडारी आनी म्हालगडे प्रतिनिधी एकठांय येतले. ह्या संमेलनाच्या कर्टन रेजर कार्यावळीत उलोवप करतना रियर एडमिरल एडी नायर हांणी 2017 वर्सा सुरू जाल्ल्या ह्या संमेलनाचो वर्सान वर्स विस्तार जावन प्रादेशीक दर्यादेग विशीं चर्चा करपाचे दिकेन हे थारल्या अशें सांगलें. So the common maritime priorities that were identified for collaboration and regional cooperation, transnational crimes in the maritime domain, maritime terrorism and armed robbery at sea, illegal, unreported and unregulated fishing, strengthening the legal frameworks on the high seas, search and rescue, cooperation in hydrography, ocean meteorology and submarine rescue, humanitarian assistance and disaster relief, maritime domain awareness, environmental degradation to include ocean warming and ocean pollution by plastics, chemicals, oil spills, toxic waste, etc. And capability enhancement to training, shaping of best practices, cross-training, sea rider exchange and mobile training teams. So this was an intent statement which was issued in 2021, after which in the subsequent Goa Maritime Conclaves, each of these activities has been taken up separately for discussions on concrete deliverables. गोंय सुटके चळवळीचे पयले हुतात्मे बाळाराया मापारी हांच्या पुण्यतिथी निमतान अस्नोडा हांगा आयोजीत बलिदान दीस कार्यावळीत उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी तांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार नुस्तेमारी मंत्री आनी थळावे आमदार निळकंठ हळर्णकर हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना ज्या गोंयच्या सुटके खातीर बाळाराया मापारी हांणी आपल्या जिविताचो त्याग केलो त्या गोंयची वळख आनी दायज तिगोवन दवरपाचें आवाहन सुभाष शिरोडकर हांणी केलें. ह्या प्रकारचे कार्यक्रम देखील निर्माण जावपाक जाय. दर वर्सा शाळेत उडयता हायस्कूल उडोवपाक जाय, कॉलेज उडोवपाक जाय. ताका कळपाक जाय भुताक म्हणटा कितें म्हणटा, बलिदान म्हणटा कितें म्हणटा, देश म्हणटा कितें, देशा बद्दल कितें भावना आसता. लक्षात घेयात आमी आज कितले व्यवहारीक जाल्ले आसा की बरेच वेळा आमी इतले स्वाभिमान देशाचे बलिदान जावपाक जाय हेचे आमी याद करूंक ना. आनी अशा प्रकारचे कार्यक्रम म्हणजे आजारवादी कार्यक्रम असले, लोहिया मंडळाचे कार्यक्रम असले किंवा 19 डिसेंबर असले, 26 जानेवारी असले, 15 ऑगस्ट असले, या कार्यक्रमात खेळात भुरग्यांक आणि तरुणांक आणि लोकांक आमी सहभागी करून घेवपाक जाय. जाणे करून राष्ट्रीय भावना जी आसतली ती भुरग्यांच्या समाजा भितर प्रतिबिंब जावपाक जाय. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सध्या अबुधाबीच्या भेटेर गेल्यात. काल तांणी अबुधाबी हांगा आयोजीत 3ऱ्या संवसारीक आयुष परिशद आनी प्रदर्शनाच्या समारोप सुवाळ्यांत वांटो घेवन उलोवप केलें. ही कार्यावळ संवसारीक आयुर्वेद संघटना, विज्ञान भारतीय मंच, दुबय हांणी आयोजीत केल्ली. कार्यावळीत केंद्रीय आयुष तशेंच भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव लेगीत हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळी विशीं एक्स माध्यमाचेर संदेश घालतना मुखेलमंत्र्यांनी आयुर्वेद ही फकत एक पारंपारीक वैजकी परंपरा नासून प्रतिबंधात्मक परवडपी आनी समग्र भलायकेची जीवनशैली जावन आसा अशें म्हळें. 13 फेब्रुवारी सावन राज्याच्या तरेकवार मुखेल स्थळांचेर आयोजीत कार्निवल 2024 काल म्हापशां आनी मांद्रे हांगा आयोजीत परडी सयत समारोप जालो. म्हापशां आयोजीत कार्यावळीत थळावे आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसुजा, पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर तशेंच हळडोणेचे आमदार कालोश अल्वारीस फेरेरा तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंय पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक हांणी गोंयांत कार्निवल हो फकत एक सण नासून जिवीत, संस्कृती, दायज आनी खुशालकायेचो महोत्सव जावन आसा अशें सांगलें. As we kickstart the Carnival 2026 at Mapsa, our hearts are filled with joy,
and excitement. Carnival is not just a festival, but it is a celebration of life, culture, tradition and happiness. आज आम्ही म्हापशा कार्निवल किक स्टार्ट करता. आमचे मेजर पुराय गोंयचे सगळे व्हडले सिटीज आसा थंय आमकां कार्निवल सेलिब्रेशन करता आसतना दिसतले. सगळे आयज गोंयचे मेजर सिटीज आसा थंय कलरफूल आमकां सगळे लोक दिसता विथ कलरफूल क्लोथ. आमचे ट्रेडिशन सेलिब्रेट करता, आमचे कल्चर सेलिब्रेट करता, म्युझीक आमकां पळोवपाक मेळटा. डिफरंट स्पोर्ट्स आमचे फ्लोट्स जे आसा आमचे कल्चरल हितून सगळे स्पोर्ट्स आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हे करता आसतना आमकां धाकटो भुरगो तो सिनियर सिटीजन ह्या कार्निवलाक येवन सेलिब्रेट करून आमच्या हितून भाग घेवन आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता एक असो फेस्टिवल तो आख्खे गोंयभर फामाद, पुराय इंडियेच्यान आनी भायले ट्युरिस्ट सुद्दां ह्या कार्निवलाक फेस्टिवलाक आमच्या मदीं आमच्या गोंयांत येता. हे करता आसतना आमकां नॅशनल ट्युरिस्ट येता, आमकां इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता. हेजो फायदो आमच्या गोंयकारांक जाता. टॅक्सीकार भाव आसूं, आमचे रेस्टॉरंटवाले आसूं, आमचे हॉटेलियर्स आसूं, बेजिकली आमची गोवन इकॉनॉमी जे ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा ताका हेजो फायदो जाता. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी आज कुमारखंड पिसुले सत्तरी प्राथमीक शाळेत सभाघराचें उक्तावण केलें. हे सभाघर खासदार निधींतल्यान 28 लाख रुपया खर्च करून उबारला. सभाघराच्या उक्तावण सुवाळ्यात थळावे आमदार डॉ. देविया राणे तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना ग्रामीण वाठारांत सरकारी शाळांक बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवप ही सरकाराची प्राथमिकता जावन आसा आनी उक्तावण जाल्ल्या सभाघरांत विद्यार्थ्यांक आपली कला सादर करपाक संद मेळटली अशी खोस केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायली. आज हो ल्हानसो प्रोजेक्ट, परंतु ह्या प्रोजेक्टाचो मल्टिपल उपयोग जातले. आमचे ल्हानसान कितें कार्यक्रम गांवचे आसतले, प्रामुख्यान शाळेचे आसतले, ही जर सुविधा वेवस्थीत भुरग्यांक जाली जाल्यार फुडली पिढी फुडें सरतली. आनी म्हणून जवळ जवळ 40 ते 45% पयशे जे आसा ते आमी ह्या शिक्षणीक क्षेत्रांक लायल्यात. खंय तरी शाळा ज्यो आसा म्हणजे फक्त प्रायमरी आमकां करूंक मेळना, फक्त म्हणून हो वेगळे हे करून गांवा खातीर आनी शाळे खातीर तसो आमी मिक्स हे केल्लो आसा. परंतु जी काही सेकंडरी स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, कॉलेजीस आसा, ताका हर तरेची आमी मदत दिल्ली आसा. जास्तीत जास्त म्हणजे निधींतलो 5 कोटीचो 2 कोटी, 2 ते 2.5 कोटी रुपया आमी शैक्षणीक क्षेत्रांक, मागीर तांकां स्कूल बस आसतली, शाळे खातीर रूम आसतले, लॅब आसतले, खंय तरी कंप्युटराची लॅब आसतली, लॅबोरेटरीज आसतली. ही पिढी बरें ज्ञान घेवन फुडें सरची आनी आमच्या देशाचे बरे नागरीक जावचे ह्या भावनेन आमी खर्च केल्लो आसा. आनी ताजे सगळे श्रेय जे आसा ते पंचायतीक आसा. पंचायतीनी जबाबदारी घेतली, प्रत्येक पंचायतीनी जबाबदारी घेतली आनी उत्कृश्ट असो प्रोजेक्ट जे जे कितें पयशे मेळ्ळे ते उत्कृश्ट प्रोजेक्ट ताणें करून दाखयले. थंय कसलीच सगळे तरेची मदत केली. म्युन्सिपालिटी आसतली, आमदार आसतले, मंत्री आसतले आनी आपापल्या मतदारसंघात ह्यो गोश्टी करून घेतलो. म्हणून ह्या गोश्टीचें समाधान आसा की कितें तरी एक नवीन निर्माण जालें आनी त्या येणाऱ्या काही 50 वर्षांत ती सेवा समाजाक दीत वतले ही खूब आनंदाची गोश्ट आसा. मांडवी न्हंयेत नव्या कॅसिनोक परवानगी दिवची न्हय हे खातीर प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा हांणी खर विरोध जाहीर केला. हे विशीं संस्थेचे पदाधिकारी महेश भामरे आनी हृदयनाथ शिरोडकर हांणी आयज गोंयांतल्या तरेकवार सरकारी विभागांक चीट बरोवन हो बेकायदेशीर परवानो रद्द करचो आनी ह्या प्रकरणाची मागणी केली. हृदयनाथ शिरोडकर हांणी हे विशीं पत्रकारांक सविस्तर म्हायती दिली. पणजे हे कॅपिटल ऑफ गोवा, कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा हेच्या फुडें न उरता. पणजे हे कॅसिनो कॅपिटल ऑफ इंडिया हे सरकारें करूंक सोदता आनी त्या गोश्टींचो आमचो खर विरोध आसा. आमची हितून मागणी अशी आसा की रिवर कॅरिंग कॅपेसिटी तो स्टडी करची, तो रिपोर्ट पब्लीश करचो. त्याच बरोबर वॉटर एसेसमेंट रिपोर्ट जो आसा तो पब्लीश करचो. फिशरीज डिपार्टमेंटान जे सर्क्युलर काडला त्या सर्क्युलरान पणजी सिटी जी आसा, पणजी म्युनिसिपल एरिया जी आसा ती फिशींग विलेज म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा, ती ताचो रिपोर्ट फिशरीज डिपार्टमेंटा कडल्यान येवचो. आनी तो जो पर्यंत हे सगळे रिपोर्ट येना असिस्टंट कॅसिनोन जे कितें एक्टिविटीज चलता, कमर्शियल एक्टिविटीज चलता ह्यो सगळ्यो बंद करच्यो. जो पर्यंत रिपोर्ट येना तो पर्यंत खंयचोच कॅसिनो चलचो न्ही अशी आमी बरोबर जे रिन्युअल केल्ले आसा 2027 पर्यंत ते रिन्युअल रद्द करचे आनी नवीन जो 116 मिटराचो जो व्हडलो कॅसिनो येता त्या कॅसिनोक नवीन जे परमिशन तेंय परमिशन रद्द करचे अशी मागणी करून आमी आज कॅप्टन ऑफ कोर्टा कडेन. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव.
चित्रकूट के बारे में वाल्मीकि रामायण श्री राम सीता जी से कहते हैं कि यहाँ के वन के निवासियों को अपने पूर्ववासी मनुष्यों जैसा समझो। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट आए तो यहाँ के कोलभीलों ने, वन के निवासियों ने उनकी मदद की, कुटिया बनाने में उनकी सहायता की। कोई मनोकामना हो तो कह दो प्रभु से, क्या पता पूरी हो जाए। जब निकला था तो यही सोचकर निकला था कि श्री राम के साथ सारी जर्नी कंप्लीट कर वापस जाऊं। श्री राम 14 साल अपने घर से दूर रहे, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये जो लोक मान्यता और विश्वास है ना, जिसे हम स्मृति कहते हैं, Is it a civilizational memory? Yeah, it is. हर तरह के संगीत में अपनी अपनी खूबी होती है, लेकिन भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में जमीन की खुशबू होती है, बचपन की यादें होती हैं, रिश्ते होते हैं, कहानियां होती हैं। गांव का खाना, गांव की बातें, गांव की यादें, गांव के लोग, लेकिन गांव की कहानियां कहीं नहीं जाती। मैं अब आप तक लाऊंगा गांव की कहानियां, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। पर्यटन शिक्षणीक प्रदर्शनाचो एक भाग म्हणून आयोजीत केल्ल्या देखो अपना देश सर्तीचो पुरस्कार वितरण सुवाळो आयज पर्वरीच्या गोंयच्या हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थानात आयोजीत जालो। कार्यावळीत गोंय पर्यटन महामंडळाचे महासंचालक कुलदीप आरोलकर, व्यवस्थापकीय संचालक गॅविन डायस तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। कार्यावळीक तरेकवार महाविद्यालय तशेंच शाळेच्या जैतिवंत विद्यार्थ्यांक पुरस्कार भेटयले। ह्या वेळार उलोवप करतना देशाविशीं विद्यार्थ्यांची चड म्हायती मेळची तशेंच देशाच्या पर्यटन क्षेत्राविशीं गिन्यान मेळोवचे खातीर अशे तरेच्या सर्तीचें आयोजन भोव गरजेचें अशें गॅविन डायस हांणी ह्या वेळार सांगलें। Yes, there is a transition and we are on a digital age. We are getting into AI mode as well. But currently there are so many difficulties faced, including cyber fraud and cyber scams. We have to be very vigilant. Let us now interface. There will be a time where we'll be completely digital. But right now we are in an interface manner, and that is why this type of tourism education expos are very important. Lot of you all are in your primitive educational, at a very initial educational stage, but those of you all who are in the higher secondary, you all have to make a decision. White collar jobs are getting more and more rare, and this can be easily replaced by AI, as you are all aware. There is no point getting 5,000 graduates and looking after or only applying for 500 jobs. That is why the entrepreneurial skill is one of the key verticals that the government of India and government of Goa is also working. It is impossible to provide all of you jobs by the government, but you can all definitely get jobs being a skilled entrepreneur. There is nothing wrong with blue collar skills. Do not be under assumption that yes, I will only sit in an office and get a job. Please, I think those days are going to be passé, and if you are in this alibi or lullaby that you will think you will get it, no, it will not. Rather, you focus on skills that cannot be replaced by machines. फाल्यां 19 फेब्रुवारी दिसा शिवजयंती निमतान तुयें सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या संकुलान भव्य छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्यांचे अनावरण सुवाळो आयोजीत जातलो। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी हे विशीं म्हायती दितना थळाव्या नागरिकांच्या मागणीक मान दिवन हो पुतळो स्थापन केला, तशेंच शाळेच्या परिसरांत लेगीत सुशोभीकरणाचें काम केलां आनी नागरिकांनी व्हड संख्येन उपस्थित रावन ह्या कार्यावळींत वांटो घेवचो असो उलो मारला। छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्थापना ही 19 तारखेक सकाळी तुया गांवान हांगासर जातली, आनी ते आमी गार्डन आहा ते बरें ब्युटिफिकेशन केलां, आनी तेतून
स्थानिकांची इच्छा आसली की हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो एक स्टॅच्यू आसचो म्हणून त्या प्रमाणे आमी तेंची इच्छा पूर्ण केल्ली आहा आनी येता ते 19 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर आमी तेची स्थापना करतले. मागता सगळ्यांक जे शिवप्रेमी आहात तेंच्यांनी सगळ्यांनी 19 तारखेक 10 सुमार थंय येवचे ते स्थापनेक. कित्याक तुमकांय खबर आहा छत्रपती शिवाजी महाराजाचें योगदान कितलें व्हडलें आहा तें महाराष्ट्रानूच गोंयानूय आसा. ताका लागून तेची एक याद म्हणून आनी तांकां पुजन करपा खातीर ही आमी थंय स्थापना केल्ली आहा. पुण्यात आयोजित राष्ट्रीय कराटे वस्तादपण सर्तीत गोंयच्या शुभ निलेश फातर्पेकर हांणी राज्या खातीर नामना जोडले. 14 ते 15 फेब्रुवारी मजगती आयोजित ह्या सर्तीच्या 18 वर्सां सकयल्या गटांत भाटल्याच्या शुभ हाणें कटा सर्तीत भांगरा पदक जाल्यार कुमायट सर्तीत रुप्या पदक जोडलां. ताचे प्रशिक्षक साई घोटणे हांच्या मार्गदर्शना खाला शुभ हाका ही उपलब्धी फावो जाल्या. आयसीसी दादल्यांच्या T20 क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तीत आयज सांजवेळा 7 वरां सावन अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर भारत आनी नेदरलँड मदीं खेळ जातलो. ह्या आदी ग्रुप पावंड्यावेल्या सर्तीत भारतान अमेरिका, नामिबिया तशेंच पाकिस्तान ह्या तिनूय देशाचेर जैत जोडला. भारतीय पंगडान अमेरिकेक 29 धांवड्यांनी, नामिबियाक 93 धांवड्यांनी जाल्यार पाकिस्तानाक 61 धांवड्यांनी हारोवन हे आदींच सुपर 8 पावंड्यार प्रवेश मेळयला. ह्या सर्तींतल्यान ऑस्ट्रेलियाचो पंगड भायर पडला. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भारतांत आयोजीत AI इम्पॅक्ट परिशदे निमतान आयिल्ल्या तरेकवार देशाच्या फुडाऱ्यासयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली बसका. द्विपक्षीय मुद्द्याचेर जाली चर्चा. नोव्हेंबर सावन गोंयांत आयोजीत जातलें गोंय दर्यादेग संमेलन. 14 देशांचे नौदळ फुडारी एकठांय येवन दर्यादेग सुरक्षा, व्यापार तशेंच हेर संबंदीत विशयाचेर करतले मंथन. अस्नोडे हांगा आयोजीत बलिदान दीस कार्यावळीत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बाळाराया मापारी हांकां आपली आर्गां गोंयचे दायज तिगोवन दवरपाचें केलें आवाहन. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी अबुधाबी हांगा आयोजीत संवसारीक आयुष परिशदेच्या समारोप सुवाळ्यांत घेतलो वांटो. आयुर्वेद ही फकत वैजकी परंपरा नासून जीवनशैलीचो एक भाग जावन आसा. मुखेलमंत्री. आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तीत आयज भारतीय पंगड खेळटलो नेदरलँड पंगडा आड. ग्रुपा पावंड्यार भारतान खेळिल्ल्या दर एक खेळांत हे आदी जोडला जाय. खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.